दयानंद सोपटेन आमदारकीचो राजिनामो दिल्ल्यान मांद्रे मतदारसंघात पोटवेंचणूक जातली। अजून वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्ली ना, मात मांद्रे मतदारसंघात वेंचणुकेक रावपा खातीर तयारी नाशिल्ले हेर पक्षांनी आनी अपक्ष उमेदवारांनी वेंचणुकेच्या प्रचाराची सुरवात केल्या। अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकरान आयतारा पार्सेच्या श्री भगवती देवीचो आशिर्वाद घेवन पार्शे गांवांत आपल्या प्रचाराची सुरवात केल्या। तेन्ना ताच्या बरोबर पार्शे गांवांतल्या तरणाटे आनी जाणकारांची गर्दी आशिल्ली। आमी इतलीं वर्सां वेंचून दिल्ल्या उमेदवारांक कंटाळ्यात, ते आपल्या स्वार्था खातीर पक्ष बदलतात, म्हूण मांद्रेचें नेतृत्व करपा खातीर आमकां एक तरणाटो आनी नवीन उमेदवार जाय आशिल्लो आनी त्या खातीर आमी जीत आरोलकराक वेंचला अशें देवेंद्र प्रभुदेसायन सांगलें। जीत आरोलकर ही व्यक्ती सगळे गांव वळखता। मांद्रे मतदारसंघात त्याची बऱ्यापैकी वळख आसा। एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ते नावाजलेले आसा। हांव स्वता म्हणटा की एक सामाजिक कार्यकर्तेच न्ही, जीत आरोलकर ही एक चळवळ आसा, सामाजिक चळवळ, ज्या चळवळींतसून पेडणे आनी पूर्ण मांद्रे मतदारसंघाचो विकास घडपाचो आसा आनी ताचे खातीर ताका सगळ्या मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांनी भरघोस अशें मतदान करून येणाऱ्या निवडणुकीत तांकां विजयी करून आमच्या विधानसभेत पाठोवपाची गरज आसा। कारण त्याची जी 2 वर्सांची कारकीर्द सामाजिक क्षेत्रात ते पळयल्यार अशें दिसता की अशी ही एकमेव व्यक्ती योग्य आसा की ही मांद्रे मतदारसंघाचे बऱ्यापैकी नेतृत्व दिवपाक शकता। आमी आलटून पालटून काँग्रेस बीजेपी सगळ्यांक पळयल्लें आसा, सगळ्यांची कारकीर्द पळयल्ली आसा आनी आज मांद्रे मतदारसंघ मागास रावपाक कारण की आमचे नेतृत्व, आमी खंय तरी नेतृत्वान कमी पडल्यात। लोक असंख्य आसा, लोकांची तळमळ आसा, लोकां कडेन जिद्द आसा, काम करपाची इच्छा आसा, पण एक बरें नेतृत्व मेळपाची गरज आशिल्ली आनी आज जीत आरोलकाच्या रुपान एक नवें नेतृत्व तयार जाल्लें आसा आनी हाका खरो एक प्रयत्न आमचो आसा की ताका एक संदी दिवची। प्रचाराची सुरवात करच्या पयलीं त्या गांवांतल्या देवदेवीच्या दर्शनान प्रचाराक सुरवात केल्या आनी ते करतना त्या गांवचेच लोक आपल्या बरोबर असतात। आपल्या बरोबर प्रचारांक हेरां सारके नेते लोक नासतात अशें जीत आरोलकरान सांगलें। पार्शे गांवांत श्री देवी भगवतीक नाल दवरून तिचो आशिर्वाद घेवन तसोच गांवचे ज्येश्ठ नागरीक जे जमलेले हांगा आसात तेंचे आशिर्वाद घेवन आयज आमी म्हाका अजाप दिसलें सकाळी फुडें हांगा येवन की सतत वयता ते युवा म्हणटात ते फुडें आसताले आनी प्रचाराक सुरवात करताले। पयलेच फावट पार्शे गांवांत हांवें पयले ज्येश्ठ नागरीक जे गांवचे आसा तितके हांगा जमले म्हाका आशिर्वाद दिवपाक आनी फुडें काडपाक। तो इतके व्हडले अशे हांगार कांटे उबे रावतात की हेंचे इतके जाणटे लोक येवन हांगासर म्हाका आशिर्वाद दिवन फुडें काडटात आनी फुडें सरोंक निश्चितच पार्शे गांवांत आमकां लिडूय मेळटली हे तेंच्यांनी सिद्ध केल्या आयज आनी खरेंच तेंचे आभारी आहा आनी धन्यवाद तुमकां, तुमी म्हाका सपोर्ट करतात म्हणून। प्रत्येक गांवांत जे टायमार प्रत्येक गांवांत घरोघर प्रचार सुरवात करतात देवाक नाल दवरून ते टायमाचेर ते गांवचेच लोक असतात, भायले कोण लोक आसनात। सो तेचेर लोकांनी निर्णय घेवपाचो, जे ऑपोजीट सायडीन वावरतात तेंच्यांनी खंयच्या वाटेन कितें आसा ते, खंयच्या वाटेन लोक आसात ते। आमच्या वाटेन व्हडले व्हडले नेता लिडर्स ना, आमच्या वाटेन बारीक सामान्य प्रत्येक घरातले बारीक बारीक लोक आसात आमच्या वांगडा आनी आमी फुडें सरल्यात बारीक लोकांची कामां करपाक आनी बारीक मनशांक मदत करपाक। सो ज्या गांवांत वयतात त्या गांवांत प्रत्येक लोक त्या गांवचे लोक भायर सरतात हे मोठेपण आनी इतकेच आशिर्वाद तेंचे आसले पुरो म्हाजेर हांव तेंची जी मनोकामना आहा ती पुरी करता।